A23. Sembah mandiran tuja, bergabung seruparan tuja. Kita gabung pranam arpita, bali betam tuka bandita. Dimpali astuka cinta. Daya maya tuji niarta, patki jini bagas marmata. Adar karpa besawa sheta, jumya mandiran tuja, bergadim sarupkaran tuja. Kita gabung pranam arpita, bali betam tuka bandita. मोगशनो आईच्या या मिसाक तेसा वांदितात जल्मा दिसा संदर्भी अरिगा मिस्तिता मार्ता जसिंता डिसोजा बिंदुरु अरिगा मिस्तिता विल्सन लोबो कुलशेकर अरिगा मिस्तिता जेन्सन पेरेरा आणि कुटम फेरार अरिगा मिस्तिता कैल्विन डिसोजा अरिगा मिस्तिता सोफिया मिनेजेस याते सोंपसोद हे मिसाचे बलिदान देवाक आमी भेटोवन दिताना आमची मागणी इरादे ते सवा देवाक भेटोवन दिवया. आज आसऱ्याच्या निवास्यांक सकाळींची ब्रेकफास्ट दिल्या. अलेक्स रेगो आणि कुटुंब रोसारियो तशेंच दोनपाराचें जेवण दिलां अनुरंज अँटनी बेबी अल्रिकाच्या पयल्या वर्साच्या जल्मा दिसा संदर्भार ह्या भुरग्याक आमी जल्मा दिसाचे शुभाशय पाठयता आनी बरें क्रिस्ती जिविताचें देणें मागता. संजेची काफी पोळार दिल्या गुरु किरण शेट्टी आनी देवादीन फादर वॉल्टर अल्बुकर मेमोरियल कॉयर हाचे संदे सैमन आनी पंगडाच्या कॉयरिस्टाच्या तर्फेन कॉपी फळार दिल्या. ह्या सोमेस दानींचो आमी उपकार बावडता आनी तांचेर सर्वेस्पर देवाची आशिर्वादां मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्य जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाचें एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सम्याच्या जेवणांत वांटेली जावंक आमी एवकरिस्ताच्या मेजा भोवारी सांगाता जमल्या. आज सद्याकाळाच्या 17व्या आयतारा जागतीक आजो आजयांचो आनी मलगड्यांचो जुबल्यो संभ्रमता. आयची देवस्तुती भावार्थान मागलेले देव आमकां फावो करता म्हणलो संदेश दिता. दिसपरत्या जिवितान आमी भावार्थान मागोवंक देवाची खुशी जाणा जावंक आनी देवा थंय खरो संबंद रुता करूंक प्रयत्न करया. 5वो जागतीक आजो आजयांचो आनी मलगड्यांच्या दिसा भरवोसो साडी नासलेली कितली भागी म्हणल्या विशयाचेर नियाळ करून कुटुंबा जिवितान आनी समाजेन भरवशाचें महत्व जाणा जावंक उलो आसा. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा भरवशाची यात्रिका जावन फुडें समकोवच्याक आमच्या आबा ओडले मायचे आनी मलगड्यांचे महत्व कितले म्हणले एवकरिस्ताच्या सक्तेन समजोवया. भावार्थान आनी भरवशान मागा सोधा आनी भडया म्हणल्या सम्याच्या आपोवण्याक पाळो दिवन पवित्र सभे खातीर आनी कुटुंबा खातीर आपली जिणी जरयल्या सर्व आमच्या आबा ओडले माय आनी मलगड्या पासत मागता आसतना काकुळदार देव तांकां संतोष दादोसकाय आनी समाधान फावो करून दी म्हण ह्या पवित्र एवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार मागया.
क्रिस्तदेय मोगाळ भावां भयणीनो, तारीखे प्रमाणे संजुकी मनी अन्नचे फेस्त कालच्या दिसा आम्ही आचरण करता तरी आमच्या संस्थेंत आणि आमच्या फिरगजांनी आज मलगड्यांचो आमच्या आबा व्हडली मायचो दिवस आम्ही आचरण करतना हो जुबलेवाचो वर्सो आमकां भवडतान आनी बरवशान सौम्य केंद्रीत जिवीत जियोंक आपोवणें दिता। प्रस्तावनांत आमी आयच्या दिसाचो महत्व सविस्तर रितीन आयकला। तर मागा तुमकां मेळटलें म्हणजे सुमेच्या उतरां बराबर हे एवकरिस्ताचें बलिदान व्हडा भवडतान आनी बरवशान आमी सुम्याक समर्पण करया आनी हे बलिदान नितळ काळजा मनान आमी देवाक समर्पण करच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी देवा लागचें मौनपणी बोगसाणें मागया। आमची पातकां बोगोस म्हण सांगाता मागया। हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात। हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पवड अपराध। ह्या पासून भगेवन सदां संवकार मये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता। सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं, आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों। आमेन। सुमिया काकूळट कर, सुमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सुमिया काकूळट कर, सुमिया काकूळट कर। महिमा देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांचो सारी सर्वेस्परा देवा चरिया आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिवसा तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता। जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता, सोमिया देवा देवाचे शेडये तू संसाराचे पाप काढता, आमचे पाप दूर कर। तू बापाच्या उजव्यात बसला, आमचे मागे मारून घे। कित्या पवित्रत्या सागारी देवा बापाचे महिमे, जेजू ख्रिस्ता एकलो भूमी एकलो ईश्वर एकलो परमेश्वर।
वाटूया. देवा, तुझेर पातयेतल्यांक तूं सांबाळताय. तुझे विणे कितेंच पवित्र न्ही, कित्याक मोल ना. अदीक अदीक तुजी काकूळत आमकां दाखय आनी आतांच जावन आमचें काळीज सदां बाळतेल्या देण्यांचेर दवरच्याक. सरतेल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूं आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलन व्हर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुझे सोवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. उपरांत सरस्परांत म्हणले, सदोम आनी गोमोरा विरोध भोव व्हड जाल्या. तांचे पताक करेंस भोव व्हड आसा. हांव सकला वचून तांच्यो कन्यो हांवें तांचे विरोध आयकले बोबेक ताळ पडटात की ना म्हूण पळयतलो. हाची हांवें खबर घेवंक जाय. ते दोग मनीस थंय तावन सदोमाचे वाटेन गेले. पूण अब्राहम सरस्परा मुखार थंयच उबो रावलो. अब्राहम सरस्पराशी वचून विचारी लागलो, कोट्या सांगाता नितिवंत सोय तूं नाश करताय? चिंत्या, शहरांत 50 नितिवंत मनीस आसात, तर सगळ्या शहराचो तूं नाश करतलोय आनी तांत असलेल्या 50 नितिवंत मनशांक लागून ते वाटोवचो नाय? अशें कधीच करिनाका. कित्याक कोट्या सांगाता नितिवंताक जीवशी मारल्यार नितिवंताक आनी कोट्यांक एकाच तरान लेखले परी जाता. अशें कधीच करिनाका. सगळ्या संवसाराच्या मुनसिबीदारान नितीक पसंत जाल्ले करूंक जाय न्हय. सरस्परान म्हणले, सदोम शहरांत 50 नितिवंत मनीस म्हाका मेळटीत जाल्यार तांचे खातीर सगळे शहर हांव वाटयतलो. अब्राहमान जाप दिली, हांव धूळ आनी गोबर तरी सरस्परा लागीं अशें उलोवंक धैर्य घेता. चिंत्या, 50 नितिवंत मनशांक 5 जण उणे आसात. ह्या 5 जणांक लागून तूं सगळ्या शहराचो नाश करताय? ताणें म्हणलें, ना, थंय 45 नितिवंत मनीस मेळटीत जाल्यार हांव तसो नाश करचो ना. अब्राहमान परतून म्हणलें, चिंत्या, थंय 40 मात्र आसात. ताणें जाप दिली, 40 जणां खातीर हांव तसो नाश करचो ना. अब्राहमान म्हणलें, हांव परतून उलयता म्हूण म्हजो सरस्पर रागार जायना जावं. थंय 30 जण मात्र मेळटीत जाल्यार? ताणें जाप दिली, 30 जण थंय मेळटीत जाल्यार हांव तशें करचो ना. अब्राहमान म्हणलें, परतून म्हज्या सरस्परा लागीं उलोवंक हांवें धैर्य घेतला. थंय 20 मेळटीत जाल्यार? ताणें जाप दिली, ह्या 20 जणां खातीर हांव तसो नाश करचो ना. अब्राहमान म्हणलें, म्हजो सरस्पर रागार जायना जावं. निमाणें एक फावटी हांव उलयता. थंय 10 जण मेळटीत जाल्यार? ताणें जाप दिली, 10 जण थंय मेळटीत जाल्यार हांव तसो नाश करचो ना. देवाचे उतर हे देवाचे वडकार. तुवे म्हाका कांदिले सर्वेस पोरा. तुवे म्हाका कांदिले सर्वे
आमच्या तोंडातले प्रार्थना ऐकून घेतले मोड सर्वेच सगळ्या मुच्या काळजा हांव तुका देन वाचता तुझ्या दुता मुखार तुझे कीर्तन गायता तुझ्या पवित्र मंदिरासमोर ताका साष्टांग नमस्कार करता तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कांदिले सर्वेश्वरा तू बरो आनी विश्वासी सगळ्यां प्रास होते तुझे नाव आणि तुवें दिल्ले उतर देखून तुझ्या नावाची होगळी गायता तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कांदिले मुझे काळीज कटकन म्हाका धैर्यान भरलो तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कांदिले सर्वेश्वरा सर्वस्पर करस मोहनत तरी कलत्यांचेर तो दीस घालता पूण गर्विश्ठांची वळख तो पोसतावनच धरता कश्टा दुखींच्या मदल्यान हांव वाळसवून करता तरी तूं म्हजो जीव राखताय आनी म्हज्या दुस्मनांक निराशी करता तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कांदिले सर्वेश्वरा तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय मुझे खातीर तुजो उजवाड कितें करूंक तयार तुजो मोग सर्वेस्परा सजनाक बाळटा तुज्या हातांचे कृत्या तूं विसरनाका तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कांदिले सर्वेश्वरा सा पावलोन कोलेसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप भावा भयणीनो पवित्र स्थाना वरवीं क्रिस्त सांगाता तुमकां निकेपिल्यात मात्र न्ही ताचे सवे तुमकां जिवंती उठयल्यात क्रिस्त मरणांतलो जिवंत उठयल्या देवाची तुम्ही दवरलेल्या विश्वासा वरवीं तुमचे ते हे सगळे घडला एकालार तुमच्या अपराधाक लागून तुम्ही मेल्ल्यात आणि सुनात करूंक नातले कुडीन जियो नासल्यात तरी देवान तुमकां नव्या जिवितान भरली सर आमचे अपराध ताणे आमकां बक्षिल्यात कायद्यासरी आमचे विरोध असलेल्या अपराधांचे लेखेपात ताणे पुसून काढले आणि ते कुर्साके लावून नाश केले देवाचे उतर हे देवाचे उद्गार Alleluia Gloria Somnia Casia Taca Pavitava Pavitashaya Alleluia Gloria Somnia Casia Taca Pavitava Pavitashaya तुमका मेल्ला तो आत्मो तुमका देवाची भुरगी करता आणि देवाक आब्बा म्हणचे बापा म्हणून तुम्ही उलो मारिशे करता Alleluia Gloria Somnia Casia Taca Pavitava Pavitashaya Alleluia Gloria Somnia Casia Taca Pavitava Pavitashaya
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे शोभे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. एक पावटी जेजू एक सुवातेर मागणे कर्ण आसलो. मागणे करूंक शिसां मदल्या एकल्यान ताचे लागीं मागणे जातच शिसां मदल्या एकल्यान ताचे लागीं म्हळें, सोम्या, जुआवन आपल्या शिसांक शिकयल्या परी तूं आमकांय मागणे करूंक शिकय. तोवळ तो तांकां सांगी लागलो, तुमी मागणे करतना अशें म्हणा, बापा, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज येवं. आमचो दिसपडटो ग्रास हर एक दीस आमकां दी. जशें आमचेर चुकलेल्या हर एकल्यांक आमी बक्षितांव, तशें आमची पातकां बक्षी आमकां ताळणेंत व्हरिनाका. उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, तुमचे मदें एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण चिंत्या, आनी तो मोद्यानेर ह्या इश्टा सरसी वेता आनी म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उंडे उसणे दी. पयनार आसलो म्हजो इश्ट आपचित आमगेर येवन पावला. ताका वाडतो म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना. आनी चिंत्या, तो ताचो इश्ट भितर तावन जाप दिवन म्हणटा, म्हाका दोशी नाका. दाराक कील घालन जाल्यार म्हजीं भुरगीं म्हज्या पासलेंत न्हिदल्यांत. आतां उठोन ताका कांय दिवंक म्हजे वरवीं जायना. हांव तुमकां सांगता, इश्टागते पासत उठोन तो कांय दिवचो न्हू जाल्यार लज नासता ताणें विसरलेल्या खातीर पुणी उठतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो. देखून हांव तुमकां सांगता, मागा तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडया तुमकां उक्तें जातलें. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा, आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचे मदें कोण बापाय आपलो पूत मासली मागात जाल्यार ताका मासले बदला जीवदाळ दीत, वा तांती मागीत जाल्यार ताका इचू दीत. खोटे जावन आसुनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक शकतात जाणात, तर सर्गींचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक तितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. देवाचें उत्तर हें, वखणी तुका क्रिस्ता. नायाना म्हणलें एकलें भुरगें LKGंत शिकतालें. ताची व्हडली माय सदांय रातीं न्हिदच्या पयलें बेड्डा कडेन दिंबी घालून दोळे धांपून हात जोडून मागताली. नायनान हें सदांय पळयलें आनी कशें ताची व्हडली माय दिंबी घालून दोळे धांपून हात जोडून मागताली, तशेंच नायनाय करूंक प्रयत्न करतालें, इमिटेट करतालें व्हडली माय. एक दीस नायनान व्हडली माय कडेन विचारलें, व्हडली माय, तूं दोळे धांपून कोणा कडेन उलयताय आनी कितें मागताय तूं? परत्यान नायना विचारता, म्हाकाय मागूंक शिकय. नायनाक मागणी बायपाट येनात, बायपाट शिकची प्राय न्ही ती. तरी व्हडली माय कितें करता म्हणलें, व्हडली माय कडेन बरो संबंद दवरन व्हडली माय कडेन विचारता, हांवें म्हाकाय तशेंच मागणें करूंक शिकय म्हणून. आयच्या वांजालांत सोम्यान मागणें करता आसतना शिसांनी पळयलें आनी शिसांनी जेजू कडेन विचारलें, तूं मागताय पळय तशें आमकांय मागणें करूंक शिकय. जेजू कडेन आसच्या त्या संबंदांत आपोस्तलांनी शिसांनी जेजू कडेन विचारलें, आमकांय मागणें करूंक शिकय. तर मागणें म्हळ्यार कितें?
मागणें म्हळ्यार आयच्या वांजेलांतच जेजून सांगलां एकच वाक्य सांगचें जाल्यार मागणें आसा तुजें नांव पवित्र जावं बापा तुजें नांव पवित्र जावं हे मागण्याचो एक सारांश देखून जेजू सांगता आयच्या वांजेलांत तुमी मागतना इतलें मात्र म्हणा तुजें नांव पवित्र जावं आनी तुजें नांव पवित्र जावं म्हणल्या एका शब्दांनी आमकां आमच्या बापाय कडेन आसचो एक संबंद उखून धरता संबंद तो आसा करूंक आमकां शिकयता देवाक आमी बाप म्हणून उलो करून देवा कडेन आमी उलोवन आनी बापा सांगात आसा म्हणलें चिंताप आमच्या मागण्यांत पळोवंक मेळाचें दिसूंक मेळाचें एक दाखलो तुमकां दिता एकलो तरणाटो गल्फाक गेल्लो हर एका आयतारा दिसा गांवांक ताच्या आवय कडेन फोन करून उलयतालो हर एक आयतारा फोन करच्या ताच्या इश्टान हें पळयलें आनी तो ताचे कडेन विचारता तूं हर एक आयतारा कोणा कडेन उलयताय तो हांसून म्हणालो हांव उलोवच्या खातीर उलयना बागार म्हजी मम्मी आसा देखून हांव उलयतां हांव म्हज्या मम्मी कडेन उलयतां म्हणालो तिसो ताळो म्हाका आयका जाय म्हणली म्हजी आशा हर एक हप्त्यांत मागणें म्हळ्यार तें म्हजो ताळो देवाक आयका जाय आनी देवान उलयलें म्हाका आयका जाय आनी ह्या मरेपात ताळो देवाचो म्हाका आयकल्ले वरवीं म्हाका समाधान जाता म्हज्या मतीक उल्हास जाता म्हज्या जिणेंत बऱ्या संगतींत म्हजो वेळ करचूंक जिणी जियोंक आनी म्हजो संबंद देवा तें वाडोवंक म्हाका साध्य जाता एक सवाल आसा सदांय मागणें करची गरज आसा गी म्हणून सदांय मागणें करीचें म्हणून आमकां आयचें पयलें वाचापी आमकां सांगता आमी निरंतरी देवा कडेन विचारीचें देवा कडेन उलयचें म्हणलें आमकां दाखोवन दिलां सदांय मागचें आनी तूं कितें आटापून आसा गे म्हळ्यार म्हजो भरवोसो देवा तें म्हाका दाखयता म्हाका सदांय भरवोस आसा म्हाका सदांय देवा कडेन पातयणी आसा आनी हांव सदांय मागलें म्हाका देव दिता म्हणलें चिंता मतीन दवरून हांव सदांय मागणें करूंक प्रयत्न करतां आयच्या वांजेलांत आमकां भोव आपुरबायाचें एक वपार दिल्या इश्टा खातीर वचून राती न्हिदिल्ल्या कडेन उठयता म्हजो इश्ट घरा आयला म्हाका उंडे दी हांव कांय वाडूं कांय म्हजे कडेन ना तो म्हणटा भितर तावन अळे हांव न्हिदलां म्हणजे भुरगीं न्हिदल्यांत आतां म्हाका उठोवंक जायना पूण ह्या इश्टान परत्यान मागिल्ले वरवीं तो म्हणटा लज नासतना विसरलेल्या म्हज्या इश्टाक मुठोवन म्हणी तो खंडीत उंडो दीत म्हणटा जेजू आमी निरंतरी मागणें करची सवय करची गरज आज म्हाका मेळना जाल्यार मागलें ना सदांय हांवें मागचें देखून जेजू म्हणटा मागा सोदा आनी बडया हे मागचें एक दीस न्हय सोदचें एक दीस न्हय बडोवचें एक दीस न्हय हे निरंतरी आमी बडयल्यार निरंतरी सोदल्यार निरंतरी मागल्यार सदांय मागल्यार देव आमकां खंडीत जावन दिता एक दाखलो तुमकां दिता सांत मोनिका तिचो पूत सांत आगुस्तीन एक वाडोवन येताना तरणाटो जाताना आवयक विरोध जालो सोमर्थीक विरोध जालो धर्माक विरोध जालो जेजू क्रिस्ताक विरोध जालो आनी एक विलासी जिवन एक वायट जिवीत जियोंक तो मुखार गेलो आनी इतलें स्कांदल जालो की धर्म सांडलो आनी सक्कडी सांडून एक हेरांक तो तारीपां करतलो म्हणजे क्रिस्ताक आनी क्रिस्तावांक तो तारीपां करून जियेतलो ताची आवयन मोनिकान सदांय मागलें सदांय बडयलें सदांय सोदलें कितलीं वर्सां 17 वर्सां पुताच्या कन्वर्शना खातीर पुताच्या परतवण्या खातीर तिणें मागणें केलें
निरंतरी मागणी केल्ल्याचो फळ जावन तो कन्वर्टर जालो आनी उपरांत एक याजक जालो, तो एक बिस्प जालो. पळया निरंतरी मागण्याचो फळ कितलो आसा गे म्हणलें. देखून आमच्या मागण्यांत आमी विसारलेले आमकां दिवच्या की अनेक गरज खंयची म्हळ्यार आमकां तो देव दिता. आमी विसारच्या की आमी विसारच्या चड तो आमकां दिता म्हणलें हे पातयेनी आमी दवरचें. लुकाचे 11व्या अध्याय 13 वळीन अशें सांगलें आसा. सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतेल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. हांवें मागले म्हाका 10 रुपये दी म्हूण, पूण देव म्हाका 100 रुपये दिता. अशें देवाची मांडावळ. देव आमी विसारलेले परी दिना, पूण ताच्या की बरें तो आमकां दिता म्हणलें आमी समजोवचें भोव गरजेचें. आज आमी आब आनी व्हडली मायेचें फेस्त म्हणजे तो दीस जागतीक पवित्र सभा आचरण करता. हो दीस खाली आश्रमांत न्हय, हे फिरगजेर न्हय, सगळी पवित्र सभा आचरण करता. आनी अशें सकड आवय बापायक, मालगड्यांक, प्रायवंतांक आज तुमचें जिवीत मानून घेता. कित्याक तुमी तुमच्या जिवितान मागणें केलां, तुमी तुमच्या जिवितान हात जोडून दिमी घालून रडोवन मागणें केलां. तुमच्या मागण्या वरवीं तुमची भुरगीं आनी नातरां ती जियेतात. आनी ह्या मारिफात तुमचें कुटुंब ग्रेस्त जालां, तुमचो संस्थ बरो जाला. तुमच्या संस्थांत जियेतल्यांक सर आमच्या संस्थांत जियेतल्यांक संतोष समाधान, रावोंक बिडार, खावंक जेवण, पियोंक उदक, न्हेसोंक वस्तुरां सकडी देवान आमकां दादोशी मापान दिला म्हणलें आमी समजोवया. आनी एक दाखलो तुमच्या मुखार दवरता. एक बापय आपल्या पुताक, ल्हान भुरग्याक बिग बाजाराक आपोवन व्हरून गेलो. बिग बाजाराक वता आसतना ताणें मस्त टॉयसाचें एक शॉप पळयलें आनी त्या टॉयसां पैकी ताका एक प्लास्टीक ट्रक जाय जालें, लॉरी, प्लास्टीक ट्रक. बापाय कडेन परतले, म्हाका तेंत जाय जे ट्रक, तेंत काडून दी म्हणून. बापायन दिवना. वमथें उदार पडलो थंय शॉपा मुखार, रडलो. बापायन दिवना. घरा आयलो. घरा हांवें ताचे परने एक ट्रक लोटून तसलो. लोटताना ताचे टायरां काडट. परतून रडलें. बापाय कडेन गेलो दाखोवन, पळय म्हजे ट्रकाचे दोनूय टायरां कट्ट जाल्यात म्हणून. दुसरे दिसा सकाळीं हे चरक्याक एक व्हडलें सरप्रायज जाल्लें. बापायन ताका एक स्टील ट्रकान दवरलां. एक स्टीलाचें चड मोलाचें, प्लास्टीक न्ही तें, चड मोलाचें, सर तांत्रिकाचें तें एक ट्रक ताका हाडून दवरलां. कितलो संतोश चरक्याक. देव आमचो तसो. हांवें मागलेक ताणें दिवचें दुसऱ्यांच. आमकां तेंच जाय, हेंच जाय म्हूण मागच्या की देवा तूं म्हाका कितें दिवंक चिंताय पळय तें म्हाका तूं दी. म्हाका जाय, म्हाका गरज आसा. म्हजी खुशी न्हय, बघा तुजी खुशी म्हणलें आमी कुडास दवरली. निमाणें एक दाखलो दिवन हांव करता. एकलो स्टुडंट युनिवर्सिटी शिकपाक युक्रेनाक वता म्हणून बापाय कडेन हट्ट करूंक लागलो. युक्रेनाकूच म्हाका वचायचें, थंय बऱ्यो युनिवर्सिटी आसात आनी चड पयशे दिवंक नान. बापाय म्हणालो ती नाका रे तुका युनिवर्सिटी, युक्रेना वचनाका, तूं जर्मनीक वच. आयकूंक ना. आखरेक बापायन बळोन आखरेक तो आयकलो आनी नांव कुशन म्हणले बरें जर्मनीक युनिवर्सिटी शिकूंक गेलो. इयर खान जालें. युक्रेनांत झूज सुरू जालो. युनिवर्सिटी शिकच्या सकट भुरग्यांक फाटीं धाडलें इंडियाक. सकट भुरग्यांक, स्टुडंट कोण रावूंक ना हेर गांवांत जाल्यार. पळया देवाची मंडावळ. आमी विचारलें एक, पूण तो आमकां दाखयता दुसरें. हें देवाचें मंडावळ. देखून आमच्या मागण्यांत आमी निराश जावचें न्हय, बरोसो सणसो न्हय.
आमच्या मागण्यांत आमी सदांय भरवसो दवरून जिवची एक कृपा आमी आमकां देव दिता म्हणल्यार उडासतोऱ्या म्हाका हेंच म्हजें काम आसा म्हज्या आसऱ्यांत म्हाका हें कर्म पुरो जालें म्हाका आनी एक काम मेळ्ळ्यार बरें जालें दुसऱ्यान तें काम दिल्यार बरें जालें म्हण चिंतच्या की देवा तुजी खुशी वय जाल्यार हें काम हांव करतां नाजाल्यार म्हाका दुसरी वाट म्हाका दाखय अशें मागचें बरें देखून म्हाका कितें वावर दिला कितें म्हाका शिकूंक दिलां तें आमी बरें कर शिकचें बरें कर शिकच्याक देवाचो आदार आमी मागचो ती कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. उबी रावया. त्रिएक देवाते आमचो बाबर्थ उक्त्यान प्रगट करया. एकाच देवाक सत मानता सर्व पदवेदार बाप तो सर्गा आनी पृथुमेचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोमयाक जेजू क्रिस्ताक सत मानता देवाचो एकलो स्पूत तो सर काळा आदी बापातावन जल्मला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपसल्लो खरो देव तो देवातावन जल्मला ताका रोसूंक ना बापाच्या सैंबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां पासत आनी आमचे सडवणे पासत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आंवकार मारयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंच पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे दिसा दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गास सदलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मुर्सबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन निपसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय सामसर्गो नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले सभेक सत मानता पतकांच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हण मानता आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. सोबियान आमकां सुवार्तेन म्हणा मागा आनी तुमकां मेळटलें. ह्या सुबवर्तान आनी बरवशान आमची मागणी आता देवाक समर्पण करिया. बवर्त्यांची प्रार्थना. मोगाळा बापा पवित्र सभेचे मुखेलपण घेवच्या पाप साहेब गवळी बापांनी याजकांनी धार्मिकांनी आनी लायक बावर्त्यांनी आमच्या आबा व्हडली मायन आनी मलगाड्यांनी पवित्र सभेच्या वडावळेक दिल्ली सेवा वळखून घेवन तांची मोगान आनी गौरवान सेवा करूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या मालगाड्यांनी राष्ट्राच्या उदरगते खातीर केल्ली सेवा राष्ट्राच्या राजकीय आनी सामाजीक मुखेल्यांनी मानून घेवन तांच्या बऱ्यापणाक आदार दिवची योजना रुपीत करूंक आनी तांच्या उदरगते खातीर निरंतरी वावरूंक तांकां बरें मोन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या मालगाड्यांक पिडेस्तांक विविध रितीन कश्टतल्यांक आनी तांची जतन घेतिल्ल्या भावा भयणींक तुज्या पुता क्रिस्ताच्या हजारपणान बरी भलायकी संतोष दादोसकाय धैर्य आनी समाधान फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. तरणाट्यांनी तांच्या आबा व्हडली मायची आनी मालगाड्यांची भेट करून देवाच्या मोवाळ मोगाचो अनुभव तांकां दिवंक
आणि तांचे मदें बरो संबंध रुता करीशे वावरूंक तांचे थंय उदार मोन आसा कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या दियेसिदीच्या मालगाड्या याजकांनी आणि धार्मिकांनी सोम्याच्या शेतान दिल्ली सेवा मानून घेवन तांच्या उत्तरप्रायेर तांच्या वस्तीघरांत बरी जतन आणि मोग लाभून बऱ्या संबंधान वाडोवंक आणि संतोषान जियोंक तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या युकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्या आमी सर्वांनी आमच्या कुटुंबांत आबा व्हडली मांयचे आणि मालगाड्यांचे हाजरपण ओळखून घेवन कुटुंबांत तांणी शिकयल्ली भावार्थाची मोगाची आणि बरवशाची मोला आमच्या जिवितांत रुता करूंक आमकां कुरपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या सरपोतवेदारांनी मोगाळ देवा, आयच्या दिसाचो संभ्रम आमी आचरण करून तुझ्या भुरग्यांनी तुका समर्पिल्ली मागणी दयेन तूं स्वीकार कर. आमच्या संस्थांनी, आमच्या घरांनी आणि आख्या पवित्र सभेंत असल्या सर्व मालगड्यांक तुझ्या सर्गींच्या बेसांवांनी बर आनी जण एकल्याक बऱ्या भलायकेन सांबाळ. अशें आमचें जिवीत बोवार्थान जियेवन संतोषान जियेवन सुमेच्या नांवाक महिमा दिवचें तसलें जावं दी म्हण आमी तुजे लागीं विश्वासून मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. C16. म्हज्या भावां भयणीनो, आमी पेटोवचे हे बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा, तुझ्या उदारपणान आमकां दिल्या तीन देणी आमी तुका समर्पिता. तीन तूं दयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी ससनाच्या सुखाक पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन बसुया. वर्षामी करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो काही दोनी तिसो आणि आमच्या फायद्यासो. तुझे सोवे आमी जियेतां भोंवतां आनी आसां आनी ह्या संवसारांत आसतना नैस तुजो मोग आमी बगतां. बगार ससनाच्या जिविताची मेळता आमकां खात्री. तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं
जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो घुट भोगूंक आमी बरवोशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुझे अजापांचे पदवेची दिनवशी काळजान आमी स्तुती गायता. तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नामी येतात सर्गी तुका जय जय. बापा, खरंच तुम पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसोंग वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारोफ दिलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बोवाडतासो गोट परगटुया. तुझ्या गोसानी पुनर्जीवन पुनर्मरणी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या चड वरदाना आमची चड कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी ताच्या पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां भोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेस उगडास कर. आनी लिओ आमच्या भगवान बापा, पिटर आमच्या गुवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका पृथ्वी मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान तुते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्ट गतीत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकार मोरये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवान जुझे तिचो पती, भाग्यवान धर्मदूत, भाग्यवंत सांत आंतोन आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन एका मनान सांगाता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षयता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आनवरांतली पिडे शिडेंतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आनी शांती समाधान आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान नदरेकतल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्विघ्नां आकांतांतली वाटय. सुमिये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. मोग आसून एकवट आसूं गुरसावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करते आमची देवाचे शेळये संसाराचे पाप करते आमची देवाचे शेळये संसाराचे पाप करते आमकां शांती दे आमकां शांती हो जिवीत असो उंडो ही सडवणीची काल्स हातून वांटो घेवंक जेजू आमकां आपयता. भवडतान फुडें सरुया आमी सुभागी. सुमिया म्हजे भितर येवचे म्हाका फोवना पूण त्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. P67
कोण रावल्या लागिये तू वेगीये लागिये तू वेगीये तुझ्या नशाळूच काळो पयसावडांचो मरणा काळात निवरा अमर जिवीत लाभोंचो उजवाड फांकर जिवीत लाभय सर्गी निवासाक पावय उजवाड फांकर जिवीत लाभय सर्गी निवासाक पावय जेसू तुये काळसा विडार करून तुझे समोर आयल्या तुका कोण रावल्या लागिये तू वेगीये लागिये तू वेगीये काळजांत येयल्ल्या जेजूक एक घडीभर अर्गां पटोवया. ताच्या दैवीक पोशणान आमकां ताणें पोशीत केलां. अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू होगळाप तुका सुमया जेजू होगलाप तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू महिमा तुका सुमया जेजू महिमा तुका सुमया जेजू जय जय तुका सुमया जेजू. जय जय तुका सुमया जेजू. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुतान आपल्या कष्ट मरणाच्या उडासाक उतरावरत्या मोगान आमकां घडोवन दवरला. तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं ससनाचे जिवीत आमकां मेळ्ळा अशें कर म्हण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव तुमकां आपलो आशीर्वाद दिवं. आमेन. तुमकां सदांच मोगान आनी शांतीन सांबाळून व्हरूं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां तुमचे सोवे आसो. वचून येया. जेजू क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भावार्थांचो सडो उस्वाडम शफाको धैर्यान आमी बरो परगट्या क्रिस्ता शांती पाशत गौरो नीती पासस संत ज्ञान हाडो जाव्या साच मोगा जेजू तू आमचो आदार मोगान तू आमकां सांबाळ कृपेन सलामी आसो जियेचे कर सदां काळ जेजू तू आमचो आदार मोगान तू आमकां
सांभाळ कृपेसर आम्ही असो शेखर सदाकाळ जिबलेवाचे मागणे सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता आमच्या भावाते तुला आमकां दिलेलो भावाड आणि पवित्रत्वाद्वारे आमच्या काळजांत जळयलेलो शवेशो दिवो तुझ्या सर्गींच्या राजाच्या येण्यात आमच्या भागी यात्रेक बरे जागृत करो तुझी कृपा आमकां ताका नासतना स्वार्थाचे बी पोषण करतली सांग रूपांतर करो एक नवो सर्ग आणि एक नवी पृथ्वी असो आमच्या अखंडित भरवशान मनशाकूड आणि सगळे सृष्टीचे ते बी रूपांतर हाडो तद्नाव वाईटाची सकत परती नाश जातली तुझी महिमा ससनाक परसडतली जुबलेवाची कृपा भरवशाची यात्रेकार जावन आसच्या आमचे ते सर्गींच्या दरव्या दिवशी यात्रेक नवो करू तीच कृपा सगळे पृथ्वीर आमच्या सोडून दरसो आनंदाने समाधान पसारू ससनाक आशीर्वादीत चल्ल्या आमच्या देवा तुका सदांकाळ महिमा आणि होगलाभ सांग मोकाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरे आशीर्वाद देवा आमकां भगवान कृष्णाची गुरुवे आमच्या देवा आमच्या दुश्मन